एनसीपीचो चर्चिल एनडीएचो उमेदवार रामनाथ कोविंदाक मेळून आयला तो पळयल्यार एनडीएच्या राष्ट्रपती पदाच्या उमेदवाराक गोंयांत 65% मतां पडपाक जाय। बीजेपी वटेन 22 आमदार आनी 2 खासदार। गोंयच्या प्रत्येक आमदाराच्या मताक 20 पॉइंट व्हॅल्यू, खासदारांच्या मताक 708 पॉइंट। राष्ट्रीय पावड्यारूय जेडीयू आनी टीआरएसाक लागून मतांची तागडी एनडीएच्या रामनाथ कोविंदा वटेन। सोमारच्या वेंचणुकेचेर स्पेशल रिपोर्ट। 17 जुलयाक राष्ट्रपती पदा खातीर वेंचणूक जाल्यार उपराष्ट्रपती पदा खातीर वेंचणूक 5 ऑगस्टाक जातली। राष्ट्रपती पदाक एनडीएचो रामनाथ कोविंद जाल्यार यूपीएची उमेदवार मीरा कुमार। मतांचे गणित आसा ते अशे: जिखपाक जाय 5,48,646, एनडीएची मतां 5,33,350, यूपीएची मतां 2,54,651 आणि बाकीचे 3,09,298। तातूंत ह्या पक्षांच्या तेंकाक लागून एनडीएचो आंकडो वाडटा। एआयएडीएमके 59,224, बीजेडी 32,892, टीआरएस 20,935, वायएसआरसी 17,574, जेडीयू 20,736, एकूण 1,51,361। आता पळोवपाक गेल्यार रामनाथ कोविंदाक वट्ट 6,84,711चो तेंको आसा। एनडीएची मतां 5,33,350 आनी बाकीच्या पक्षांचो तेंको 1,51,361, एकूण 6,84,711, म्हणजे सुमार 1,36,065ची विक्टरी मार्जिन। दुसऱ्या वटेन यूपीएची मतां पळयात। यूपीएची मतां 2,33,915, बाकीचे 1,78,664, एकूण 4,12,579। विरोधक यूपीएच्या उमेदवाराक सुमार 1,36,067 कमी। गोंयांत बीजेपी आमदाराच्या संख्येन नंबर 2 पटीन आसूनय बीजेपीच्या राष्ट्रपती उमेदवाराक लीड मेळटली हे क्लियर। गोंयचे खासदार आमदाराच्या मताक वोट व्हॅल्यू कितलो तो पळयात। राष्ट्रपती वेंचणुकेत आमदार खासदाराच्या मताक आसता वेगवेगळो व्हॅल्यू। दरेका राज्याच्या लोकसंख्ये प्रमाणे आमदाराच्या मताचो व्हॅल्यू वेगळो। गोंयचे लोकसंख्ये प्रमाण दरेक आमदाराचो वोट 20 पॉइंट। देशभरात खासदाराक वोट व्हॅल्यू 708 पॉइंट। 1971चे लोकसंख्ये प्रमाण थारायल्लो आसा मतांचो व्हॅल्यू। गोंयचे दोनूय लोकसभा खासदार बीजेपी 2 नंबरार आसूनय गोंयांत बीजेपीक लीड दितले। चर्चिल आलेमांव भाजपा वटेन आयिल्ल्यान भाजपाक 20 मतां मायज मेळटली। गोंयांत बीजेपीचे 12 आमदार आनी 2 खासदार। बीजेपी आमदारांची 240 मतां, 2 खासदारांची मेळून 1,416 मतां। गोंयचे 38 आमदार आनी 3 खासदार मेळून मतांचो व्हॅल्यू 2,924। बीजेपीचे 12 आमदार, 2 खासदार मेळून मतां जाता 1,656। काँग्रेसीचे आसा 16 आमदार आनी 1 राज्यसभा खासदार। काँग्रेसीचे आमदार आनी खासदार मेळून जाता 1,028 मतां। सरकाराच्या युतीचे भागीदार गोवा फॉरवर्ड मगो 3 अपक्ष। गोवा फॉरवर्ड मगो आनी 3 अपक्षांची मतां जाता 180। एनसीपीचो चर्चिल आलेमांव शेनवारा भाजपाच्या राष्ट्रपती उमेदवाराक मेळपाक पावलो। चर्चिलाक भाजपा वटेन धरल्यार मतां एनडीएची मतां 20 पॉइंटांनी वाडटा। युती पक्षाची अपक्ष चर्चिलाची मतां धरल्यार एनडीएचो वोट व्हॅल्यू पावता 1,856। राष्ट्रपती वेंचणुकेक गोंयांत एनडीएच्या उमेदवाराकूच लीड। सोमारा 17 जुलयाक राष्ट्रपतीची वेंचणूक। 20 जुलयाक नवो राष्ट्रपती थारतलो। हे वेंचणुकेक आमदार खासदाराक तांच्या पक्षांचो व्हीप लागू जायना आनी बॅलेट वोटिंग सिक्रेट आसता। गोंयच्या आमदारान लखनौचो खासदार पर्रीकर पर्वरे विधान भवनांतल्यान एकाच हॉलांतल्यान राष्ट्रपतीक मतदान करतले। गोंयचे 3 खासदार वोटिंगाक दिल्ली वतले। सकाळी 10 वरांचेर मतदान सुरू। प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकिक शिलकार। जीएसटी उपरांत रेस्टॉरंटांनी मेन्यू टॅरिफ 2 ते 3% देवकूच जाय। रेस्टॉरंटाक फूड आयटम्साचेर आतां इनपूट क्रेडिट मेळटा। रेस्टॉरंटवाल्यांनी ते कंपोजीट स्किमीत आसात काय टॅक्स पेयर ताचो बोर्ड मारून बिलाचेरूय स्पश्ट करूंक जाय। गोंयच्या रेस्टॉरंटांनी अजून तरी ह्यो गजाली दिसना। निकती सुरवात आशिल्ल्यान कमर्शियल टॅक्स खातें सध्या एक्शन घेवंक सोदिना। जीएसटीचो डिश आनी थाळीचेर तरी कांयच फरक पडिल्लो ना। खासा रिपोर्ट। जीएसटी 1 जुलय सावन चालीक लागला। मोठी हॉटेलां आनी आस्थापनांनी जीएसटी बिलांचेर दाखोवंक सुरवात केल्या। बारीक सारीक दुकानां हॉटेलां अजून शिकतात।
केंद्रीय रेव्हेन्यू सेक्रेटरी म्हणटा हॉटेलांच्या जिनसांचो रेट जीएसटी उपरांत देवंक जाय. In case of restaurant, earlier whatever was charged by way of service tax, there was no input tax credit available for food items which are served. Now that input tax credit is available, so most of the restaurants would revise their menu list, you know, and the rate of rates which are charged on food item, that should be revised downwardly because of the input tax credit which is now available, and on top of that they can charge 12% or 18% thing. So input tax credit has to be accounted for now in form of reduction in the value of supplies which they are giving. एसी नाशिल्ल्या आनी सोरो न विकतल्या रेस्टॉरंटांक 12% जीएसटी लागू जाल्यार एसी आशिल्ल्या आनी सोरो विकतल्या रेस्टॉरंटांक 18% जीएसटी लागू. गोंयचोच कमर्शियल टॅक्स आयुक्त म्हणटा हॉटेलांनी डिश थाळींचे दर 2 ते 3% देवंकूच जाय. तेजो रेट हो सकयल वचपाक जाय, कारण पयलो जो व्हॅट लागतालो तेका 12.5% व्हॅट लागतालो आनी 6% सर्वीस टॅक्स लागतालो, म्हणजे टोटल टॅक्स इन्सिडन्स हो 18.5% आसलो आनी आतां तो 18% जाला. म्हणजे पयलो म्हणजे टॅक्साचेर 0.5% सेविंग जालें आनी दुसरें तेका जो सर्विसीसचेर इनपूट टॅक्स मेळनासलो. फॉर एग्जाम्पल तो कसल्योय सर्विसीस प्रोक्युअर करता, एसी रिपेर म्हण किंवा लेबर सर्विसीस कसल्यो घेता किंवा तो खरें खंय कमर्शियल एका प्रिमायस समजा कमर्शियली हायर केल्या आनी रेंट भरतना सर्वीस टॅक्स भरतालो, ह्याचेर तेका सगळो इनपूट टॅक्स क्रेडीट मेळ्ळ्या कारणान जो रेट आसा रेस्टॉरंटाचो सुद्दां आयटम डिशीसाचो तो नॉर्मली इट शूड गो डावन बाय 2 to 3%. तेजे वॉच दवरपाक तुमच्या डिपार्टमेंटाक कितें आसता काय वॉच एक्चुअली तो म्हणजे कंज्युमर अफेर्सा कडल्यान सिव्हिल सप्लाय आनी कंज्युमर अफेर्स जो डिपार्टमेंट आसा दे हॅव अ वॉच ओवर द प्रायस ऑफ द आयटम्स. गोंयांत सध्या हॉटेलांनी रेटूय देवंक ना आनी आपूण कंपोजीट येवजणे सकयल येता काय नॉर्मल टॅक्स पेयर तेवूय बोर्डाचेर डिस्प्ले केल्ले ना म्हूण गिरायकांक कळपाक मार्ग ना. कमर्शियल खातें म्हणटा सध्या वेवस्था नवीच आसा म्हूण 4 दीस पळयतले. जो रेग्युलर सुद्धा डीलर आसा जीएसटीन ताणें म्हणजे आपल्या जो भायर प्रिमायसिसा भायर जो बोर्ड आसा ताचेर जीएसटी नंबर आसपाक जाय तेजो, प्लस ताचें जे सर्टिफिकेट दिल्लें आसा रजिस्ट्रेशन ताचोय डिस्प्ले करपाक जाय. आनी कंपोजिशन आसा ताणें तर अशें तेजे सर्टिफिकेट आनी जीएसटीना भायर ताणें डिस्प्ले करपाक जाय कंपोजिशन डीलर नॉट अलाउड टू कलेक्ट टॅक्स. आनी हे कंपोजिशन डीलर म्हणून तेच्या इनवॉयसाचेरूय आसपाक जाय. हेच्या बद्दलूय आमची जागृती करपाचें काम चालू आसा, तांकां एज्युकेट करपाचें. ऑफकोर्स आतां तेजेर आमी सद्या एक्शन काय घेना, तुका सांगलें तशें 2 म्हयने स्टेबिलायज जायसर प्युनिटिव्ह एक्शन घेवपाचें ना. बट हें जर अशेंच फुडें आफ्टर स्टेबिलायजेशन सुद्दां चालू रावलें जाल्यार इट इज अ ऑफेन्स अंडर द जीएसटी एक्ट आनी तेका पिनल प्रोविजन्स आसा, तेका पेनल्टीज आसा फॉर नॉन इश्यू ऑफ इनवॉयसीस ऑर फॉर नॉन डिस्प्ले ऑफ सच बोर्ड्स देर आर पिनल प्रोविजन्स. कांय हॉटेलां लायता तो सर्वीस चार्ज आनी जीएसटीचो मात संबंध ना. खंयचें हॉटेल सर्वीस चार्ज लायता आसत जाल्यार जिनसांचे बील आनी सर्वीस चार्ज धरून जो आंकडो जाता ताजेर जीएसटी लागता. जो सर्वीस चार्ज जो रेस्टॉरंट लायता पळय तेका जीएसटीचेर एक्चुअली कांय कनेक्शन ना. सर्वीस चार्ज जो लावचो काय ना लावचो हो त्या रेस्टॉरंटाचो अधिकार. पूण जर जीएसटी तेणें सर्वीस चार्ज लायलो, समजा 100 रुपयाची तेजी डीश आसा आनी तेणें 10% समजा तेजेर सर्वीस चार्ज लायलो जाल्यार जीएसटी हो 110 लागतलो. पूण तेजेर तो जीएसटीचो तेजो डायरेक्ट संबंध असो काय ना. म्हणजे जीएसटीक लागून तो वयचो काय रावचो हें ते हॉटेलकारान थारोवचें. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट तुकाराम मराठे. अमरनाथ यात्रेक केल्या यात्रेकरूंचेर काळाचो दुसरो धपको. यात्रेकरूंक घेवन वचपी स्टेट ट्रान्सपोर्ट बस जम्मूत हायवेचेर रामबन वाठारांत देगणात पडली आनी 16 जाण सोंपले. 27 जाण जखमी जाल्यात. तातूंत 19 जाण गंभीर. जखमी जाल्ल्यांक जम्मू मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटलांत घाल्यात. फाटल्या सप्तकांत अनंतनाग जिल्ल्यांत यात्रेकरूंचेर जाल्ल्या दहशतवादी हल्ल्यांत 7 जाणांक मरण आयिल्लें आनी 32 जखमी जाल्ले.
ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. घेऊया एक ब्रेक.